Pan Igra, 823, page 11. बापाचे अनेक पुताचे अनेक पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग अनेक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याचोय आसूं. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र गोठ फावो ते परी समारंभूक ह्या वेळार आमची पातकां ओडकून घेवया. अनेक दुखी काळजान देवाचे काकलुती कुला मारून सांगातान म्हणुया. सूर पदवीदार देवा, अनेक तुमकां बापाडिनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार जाता, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच वार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बापाडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. आयचे दिसा आख्खी पवित्र सभा भाग्यवंत मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे यादनीक आनी रॉक साक्षी हाचे समारंभ करतात. हे आयचे मिसाचे इतिहास हांव भेटयलां. रोज कातारिना लॉपीस हाका सासणीक तारण मागून घेवंक ह्या संवसाराक ओतोरल्यार आज 3 वर्सां भरता. व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. इजाबेल फेर्नांडीस, आना पिशेतो, गोंजाल पिशेतो, झेवियर फेर्नांडीस, केमी अराउजो, मिगेल पेरेरा, फिलोमेना पेरेरा, मारिया पेरेरा, निलवेट पेरेरा आनी तोबलीस पिशेतो. आयच्या दिसाक आनी जायते जाणां आपलो वाडदीस लग्नाचें वार्षिक वरस वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांच्या पासत मागुया. जायते जाणां पिडेन कश्टातात, जावं घरा लागीं हॉस्पिटलांनी ऑपरेशनाक वेचीं आसात, चॅकअपाक वेचीं आसात, तांच्याय पासत मागुया.
ह्या वर्साक देवान आपले काकलुतीन आमकां फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी ह्या वेळार ओगेपणान तुमची कासकी देसावां तुमच्यो गरजो देवाक सांगात. सर्वेस्परा देवा, भाग्यवंत मॅक्सिमिलन कोल्बे तुज्या यात्निका आनी रोग साक्षाक निश्कोडूंत आंकवारीच्या जोळट्या मोगान ओतमे जिखून घेवचे हुर्बेन आनी पेल्याच्या मोगान तुवें भरलोय. ताचे विनवणेन तुजे मोहिमे पासत मनशाचे सेवेंत आनी मेहनतीन वावरूंक आनी मोरो पर्यान तुज्या पुता सारकी जावंक आमकां फावो कर. तो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. इजेकियल प्रोवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर देव अशें सांगता, जेरुसाल्या तुका फावो त्या प्रमाणें हांव तुका लेखतलो. केल्लो करार पर्यां मोडून तुज्या सोपुताची तुवें बेपर्वा केली. तोरूय तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्लो त्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुजे कडेन स्थापतलो. आनी तुजे कडेन केल्ल्या करारांत ना तें हांव करतलो तेन्ना म्हणगे तुज्या व्हडान आनी ल्हानां भयणींक काडून तांकां तुज्यो धुवो करतलो तेन्ना तूं तुजे वतीन तुज्यान आदल्यान कुटुंबाचो उगडास करतली. तुका लॉज भोगतली. तुजे कडेन हांव नव्यान करार करतलो आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुका वळखतली. म्हणटूच उगडास करून लॉज दवर आनी तुजे लोजयेन आनीक केन्नाच तुजें तोंड उगडी नाकाय. कित्याक तुवें केल्लें तितलें हांवें तुका बक्षिलां. उलोयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोराचें उतर आमचो जबाब जातलो, तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. परतून म्हणुया, तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. खरेंच देव म्हजो तारूक. हांव पातयेवन रावता, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोल. ताचें हांव किर्तन गायता, तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्यान जोरीतलें संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, तुजो मोग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पोराक दिनवासता. व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक कळयात. ताचे कुतीक कर्तुत्वां, ताचे श्रेश्ठ वर्ते नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब, तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पोराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्ली नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळयतात, गाजयतात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात, आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब, तुजो राग निवलो सर्वेस्पोरा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. उद्गाराक उबी रावया. Hallelujah, hallelujah.
मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें देवाचो निरोप मानून घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माथेवा परमणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. फारिझेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक ताणें विचारलें, कसल्याय कारणा लागून गोवाच्यान आपल्या बायलेक सोडून दिवंक येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर ओरोंबाक तावन रोचनारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिणीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटूच तीं आतां दोगांनूय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां त्या मनशान दोशी करूं नये. तांणी ताका विचारलें, तर लोक मोडणेचें पत्र दिवन मोजसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याची देखून मोजसान तुमचे पोतिणीक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली. पूण ओरोंबाक तावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पोतीण आपणाक अविस्वासी जाल्यार म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणा लागून तिका सोडून दीत आनी दुसऱ्या कडेन लग्न जायत तो पर्दवार करता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायले थंय घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना, बगर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यान तावन इंजडे जल्मल्ले आसात आनीक मनशान केल्ले इंजडे आसात आनी सुर्गीच्या राजाक लागून आपणाकूच इंजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें हें मानून घेवचें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाकाळणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या संवसारांत ह्या समाजांत आमी जियेता आसतना जायते नेम कायदे आमकां लागतात. आनी नेम कायदे आसल्यार बरें, कारण एक बरी शिस्त, एक बरी मांडावळ, डिसिप्लीन थंयसर आमकां मेळटा. तरी पूण मोगाच्या इश्टानो, जायते फावटी मनशाक अशें दिसता, हो नेम कायदो आपणाक जायते भाशेन आदोल बदल करूंक जाता. आय कॅन चेंज इट एज आय वॉन्ट. कारण म्हाका मातशें आडकोडीचें जाता तितलें हांव पाडचो ना. पूण अशें केल्यार वायट घडटा. तर मोगाच्या इश्टानो, अशेंच आमच्या धर्मा भितर लग्ना विशीं एक नियम, एक कायदो आसा. एक चाराचो कायदो जो देवाच्या मनान आसलो. आनीक आमी आमचें लग्नीक जिवीत अदीक करून आमच्या धर्मांत कोण बरी जिवचें ताचे विशीं आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर लक्ष घातली जाल्यार आमी पळयता कांय फारिझेव जेजूक फासांक घालूंक एक प्रश्न घेवन येतात. लोक म्हणण्याच्या कसल्याय कारणा पासत आमच्यांनी आमचे बायलेक सोडून दिवंक जाता. आनीक जेजू असल्या वेळार ओरोंबाक कितें आसलें ताचेर नदर मारूंक लायता. आनी तो म्हणटा, ओरोंबाक जेन्ना देवान दादलो आनी बायल रुचलीं तेन्ना असलें कांयच आसूंक ना. देर वॉज नथींग कॉल्ड डिवोर्स, असलें कांय आसूंक ना. पूण देवाचें मन जालें ती सासणाक एकवटूंक. आनी ह्या पासत तीं उतरां थंयसर वापरल्यान, जें देवान जोडलां त्या मनशान दोशी करूं नये. कोणाच्यानूच जें देवान जोडलां तें दोशी करूंक न्हय. अदीक करून जेन्ना कपलात उसारतात तेन्ना ही उतरां आमी वापरता. आनी मोगाच्या इश्टानो, तरी पूण ते फारिझेव ताका फासांक घालूंक सोदताले म्हूण शास्त्रांक
पॉयंट करून सांगता. पूण मोजसान जाचे लागीं देवान सगळे नेम कायदे ताणें अशें फॉर्मायलां. तुका जरी तर तुजी बायल मानो ना, लोक मोडणेचें पत्र दी आनी ताका धाड. आनी कित्या पासत अशें घडलेलें काय? मोगाच्या इश्टान तेन्ना देवाचो नेम जेन्ना मोजस लोकांक सांगतालो तेन्ना असल्योच केसी लोक मोडणेचे थंयसर येताल्यो. आनी सुबेज आशिल्ल्यान आनी मोजस एकटोच ते थंयसर सुटावे करता त्या पासत सुबेज केसी आशिल्ल्यो आनी ते जायनासता. सगल्यांक थंयसर एक बारा सांगूंक जायनासलें आनी असल्या वेळार ते बेजार घालता म्हूण नाका जाल्ल्यो केसी घेवन येतात म्हूण मोजसान ती परवानगी दिल्ली. पूण ती परवानगी मनशान आपणाक जाय अशी दवरली. आदलो जो गूट आसलो देवाचो लग्नाच्या एकपणाचो तो नाका आशिल्लो, पूण आतां लग्न मोडणेचें तें तांकां जाय आशिल्लें. आनी ह्या पासो ते ताका इस्कुटावन म्हणटात की मोजसान आमकां सांगलां. पूण जेजू परत ताचेर निशेध मारता आनी सांगता परत तेंच दवरता जें कितें अरोंबाक आशिल्लें. म्हणजे देवान दादलो आनी बायल एकामेका पासत घडलोलीं आनी एक जाल्या उपरांत तांच्यान दोशी करूंक जायना हें सोद जेजू आमकां सांगता. म्हणटच मोगाच्या इश्टान आयच्या दिसा हाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवया. पयले सुवातेर मोगाच्या इश्टान आमी जायतीं जाणां हांगा आसात, काजारी वो तरणाटी वो भुरगीं. लग्ना विशीं जें कितें समजणी सारकी आसा, जें कितें देवाचें मन आसलें तें आमच्या मनान नियाळ करूंक गरज आनी तें आमच्या जिवितांत जियोवंक गरज. जावं तूं आंकवार जावं तूं काजारी. आनी ह्या उद्देशी देवान जें लग्न जोडलां ताका वर्त्या वो उंचल्या दर्जाचेर दवरूंक गरज. आनी डिवोर्स अनालमेंट हाचें चिंतूकूच जायना, अदी करून आमी क्रिस्ती भावार्थ्यां. आनी दुसरे सुवातेर मोगाच्या इश्टानो घोडये आमी काजारी वो ना. जायते फावटी आमी जाणव ह्या दिसांनी जायत्यो केसीस पेंडींग उरतात आनी अदी करून अनालमेंटाच्यो डिवोर्स आमकां लागून अनालमेंट. आनी कसल्या वेळार मोगाच्या इश्टानो ह्या तुटलेल्या घोराब्यां पासत आमी मागची गरज. जाता ते बरीं क्रिस्तांवां कशीं तांच्या ह्या दुखांत वांटो घेवची गरज. आनी ह्या उद्देशी देवाचें उतर तांकां दिवन बरें उतर दिवन आदार करून तांकां ह्या कोश्टा दुमाळांतली काडची गरज. आनी अदीक करून जो संस्कार ताणें समरमला देवा उजीर ताका विस्वासी रावूंक तांकां आमी उलो करचें आग्रो करची गरज. म्हणटच ह्या असल्या वेळार मागण्याची आनी आदाराची गरज. मोगाच्या इश्टानो ह्याच्या दिसा हे मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना देवान आमकां हीच कृपा फावो करची म्हूण देवा लागीं मागुया. विठोवणेक आमी गायन गावुया C15. देवा उतर आमी घेतलां पान 30 आनी 4, C15 पेज 34. म्हज्या भयणी भावानो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहीमेंत
आमच्या आणि पवित्र सभेच्या दाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा आमची दानां तुका आमी भेटयता आनी भाग्यवंत मॅक्सिमिलनाचे देख घेवन आमचें जिवीत तुका समर्पूंक शिकू म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ताचे वाखाणेन तुका मोहिमा मेळटा आनी तांचे कोश्ट दोग तुजे पदवेची अजापून परगोडटा. तुजे दोयाळेन तांच्या भावार्थाक कोतकोतीत उर्बा मेळटा. तांच्या तिरासणाक धीर गोटाय फावो जाता आनी अशें क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं संकोश्टाच्या मरणा जिविताचे स्पर्धेन तूं तांकां जैतिवंत करताय. देखून स्वर्ग आनी संवसार नवें गीत गावून तुका नमस्कार करतात आनी आमी देवदूताच्या दोलबारा सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिस्सांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिस्सांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत देवा रावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड संसाराच्या सर्वोंडारा तुझ्या कुत्साहारी फुलो जीवन मोडा भरपी तुवें आमची सोडवण केली. आमची देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक
आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान ओतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोरदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोतवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी तुजी खुशी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायड्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्खाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवड दी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शरी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना फावो ना पूण पूण एक एक उतर उतर मातलोय मातलोय आनी आनी म्हज्या म्हज्या आत्म्याक आत्म्याक भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. क्रिस्ताची कुडीन रावता.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D8 दुलोब जेजू मोगाड उदार पान 51. D8 पेज 51. सगळे उबे रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुझ्या पुताच्या कोडी रोगतान नवसोल्लोली आमी ह्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत मॅक्सिमिलनाच्या काळजान पेटलोल्या प्रिती मोगाच्या उज्यांत आमकां पेटोय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पंचायतीन कोडोवंक लायला. There will be a special Gram Sabha meeting on the 15th of August at 9 o'clock. 15th August, 9 o'clock. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. अनेक सर पदवेदार देव बाप, अनेक पूत, अनेक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मागणे सान मिगेलीक सामियेल महापडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता.
आणि तू स्वर्गीच्या दोळबाराच्या दोळबाराच्या कोरा देवाचे पदवेन सयताना आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक कोणाक लुटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक जल्मतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. ई दा सर्वेस्वराक आर्गां दियात. पान 202 E10 पेज 82.